नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां पळय मसूर आसा ही मसूर एक वाटी घेतल्या आनी थोडेशेच हांव हेचे न्ही मसूरचे तोंडाक करता आनी तातूंत न्ही हे पळय एक बटाट घालतले आनी फ्लावर आसल्यार बीन तुमी घातल्यार जाता आनी मीठ. आतां हे धुतले आनी हेच्यो फोडी करतले आनी हे सगळे कुकरान उकडत घालतले. तातूंत मीठ घालतले कुकरान घालता आसतना. आतां हे तुमकां उकडटा आनी दाखयता. आनी हाचे तोंडाक न्ही बरें रुचकल लागता. मसुरीचे तोंडाक आसता पळय ते खरेंच रुचकल लागता. तेन्ना फुडलें साहित्य कितें जाय तें तुमकां मागीर दाखयता. पयलीं उकडुया. आतां आमी कितें करुया, हें वाटण करुया. ही आतां सोय आसा, लसूण, आलें आसा आनी हो आसा कांदो. तो उबो शिनला. हे भाजपाचे आनी हे तेल, मीठ, हळद, गरम मसालो, टमॅटो, ओली कोथंबीर, हिरवी मिरची आनी ही आसा सासवां आनी हो आसा इल्लोसो हिंग, शंकरशाबी हिंग. हो हेका वास बरो आसता. पिठ्याच्या हिंगा परस हेका वास चड बरो आसता. आनी ही दोनूच सोलां कित्याक दोन, तर टमॅटो पळय भरपूर मातसो घालतली, एक आसा मोठो तो. आनी करवील लागतलो. करवील हांव तुमकां मागीर दाखयता. आतां लसूण ती जाली. आतां तातूंत न्ही कांदो घालुया. आनी हो कांदो आसा पळय तो बरो गुलाबी रंगार करुया. आतां हो कांदो हो पळया जालो. आतां न्ही तातूंत हे पळय आलें आनी सोय आसा ती घालुया. आनी बरी तशीच गुलाबी रंगार येसर सोय भाजुया. पळयात बरी गुलाबी रंगार जाली न्ही सोय. ही पळयात अशी जावपाक जाय, म्हणजे टेस्ट बरी येता मसुरीक मागीर. आतां ही न्हिवोनी मागीर वाटुया. ही पळयात मसूर बऱ्या पैकी शिजली. बटाटूय वेवस्थीत जाले पळयात. पळयलें पळया वेवस्थीत जाली पळया. ही पळया आनी बटाट सुद्दां चड मोव हे बीन जावंक ना, अशें रबरबीत बरे फोडीत सारके उरले पळय. पळयले. आनी आतां न्ही हे पळय हे सोय भाजला ताका एक चमचो न्ही हळद घातल्या भितर. हे पळय हो चमचो हळद घातल्या. आनी आतां आसा हो गरम मसाला. गरम मसाला आसता पळय तो मसुरीच्या हेका तोंडाकाक न्ही थोडोच घालप. चड अजिबात घालप ना. रोसाक घालता, चिकनाक घालता तसो घालप ना. अशें लायट कशें करप. तितले टेस्टीक न्हू मसूरच्या तोंडाक बरें लागता. पळय इतलोच घालता आतां. आनी खूबच लायट कशें जाल्यार इल्लोसो घालपाचो, पूण डार्क करपाचें ना. तितलेच तोंडाक मागीर तें रुचीक जाता म्हणून. आतां हें वाटुया. आतां ही कायल दवरले गॅशीर आनी इल्लेशें पळय तेल घातला. फोडणी इल्लेशें घातला. आतां तातूंत न्ही सासवां जाली. आतां भितर हिंग घालुया, मिरची घालुया, करवील घालुया. करवील मातसो चडूच घालूंक जाय हेका. आनी सोमती भितर टमॅटो घालुया.
हिंग आणि करवी बरो पडोंक जाय मागीर बरें जाता तें आनी मातसो टमॅटो सारको आसूंक जाय आता जाले टमॅटो पुरो इतले आता तातूंत वाटण घालुया आता भितर मसूर घालुया ही उकडल्या ती हे पळय आता मसूर घातली आता दवळुया आणि आता कोणाक दाट जाय न्ही तोंडाक म्हणटुकशी न्ही दाट आसता ते आणि पण कोणाक आता रोस कसो पातळ जाय जाल्यार तेंच्यांनी इल्लें उदक घालचें नाजाल्यार अशेंच दवरून एक खतखतो आयलो की जालें हें रेडी मीठ घालपाचें टेस्ट पळोवपाची मसाल्याची आनीक मसालो जाय आनीक घालपाचो पण हें न्ही चडशें लायटूच करप आसता मसालो कमी घालप तेन्नाच हें रुचीक जाता आता तेजी टेस्ट पळया आता बरें जालें न्ही हें पळय आता कितें करपाचें रुचीक बरोबर आसा तें एक पिंच साखर घेतल्या ती घालपाची एकूच पिंच आनी दोनूच सोलां उडयता पळय दोनूच बारीक म्हणजे एकूच सोल ते तेजे 2 कुडके केले आनी ओली कोथंबीर आनी जालें आतां हें पळय इतलें जावंक जाय तें आनी आतां हें जालें की ना निवलें की सुकतलें म्हणजे आनीक कमी जातलें अशें आनी वेवस्थीत तोंडाक तयार जातालें हें पळय आतां जालें रेडी टू सर्व मातसो ताका एक आनीक इल्लो खतखतो येवन मातसो पुरो आणि वाटणाक सुद्धा हांवें तेचेच मसूरचेच उदक घेतलेले बरें जालें तोंडाक तयार जालें आतां रेडी टू सर्व हे पळयात आतां हे मसूरचे तोंडाक बऱ्यापैकी तयार जेवणा बरोबर दाळ शीत मसूरचे तोंडाक पापड लोणचें मस्त जेवण आणि मसूरचे तोंडाक तेच्या बरोबर लायले की ना तोंडाक खाल्ले की बरें लागता जेवण सारकें टेस्टी आणि ताका लागून तुम्ही अशी मसूरचे तोंडाक हे करून मुद्दाम घरा पळया त्याच बरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि बेल वाजूंक विसरू नाका तशेंच हो तुम्ही आवडीन म्हजो व्हिडिओ पळयतात न्ही म्हणून हांव तुमकां खरेंच मनापासून सांगता देव बरें